राशोल वाठाराची गोयच्या ख्रिस्ती धर्माच्या इतिहासात महत्वाची नोंदणी आसा। राशोलचो फामाद किल्लो हो एका तेंपार बहमनी राजवटीन बांदिल्लो। त्या उपरांत विजयनगर सम्राट कृष्णदेवरायान तो ताब्यात घेतिल्लो आणि निमणे पोर्तुगीजांनी तो काबीज केल्लो। मुळात राशोल सेमिनरी हो मुस्लिम किल्लो आशिल्लो। इसवी सन 1576 पोर्तुगीजांनी या किल्ल्याचे चर्चित रूपांतरण केले आणि तेन्ना सावन पुराय भारतात आणि गोंया खातीर ख्रिस्ती धर्माचो प्रचार आणि प्रसार करपाक एक महत्वाची धर्मशिक्षण दिवपी संस्था जावपाक पावली। नमस्कार सगळ्यांक। आज आम्ही राशोल म्हणजे राय हे गावान आसा आणि फाटल्यान जे आम्ही पळयतात ते राशोलचे किल्ल्याचे आर्क म्हणजे जे वैशिष्ट्य अशें आसा की हो राशोलचो किल्लो जो आसा तेका राशोल पोर्तुगीज करप्शन नेम तेका रासे बसून म्हणटात, तेका रायतुरे बसून म्हणटात। सो हो किल्लो जो आसा हेजी जी तटबंदी आसली म्हणजे जे फोर्ट वॉल आसले ते लांबचे लांब एक्सटेंड जावन कंप्लीट फोर्टिफाईड सिटी ही म्हणजे जशी ट्रॉय सिटी आसली तसो हो सिटी आशिल्ली आणि हातून भितर किल्लो आशिल्लो। किल्ल्याचे पयली बांदकाम जे इतिहास सांगता ते बहमनी सल्तनत म्हणजे बहमनी एम्पायर त्या टायमाच्यान सुरवात जाल्ली। त्याच्या नंतर विजयनगर एम्पायर म्हणजे कृष्णदेवराय जो राजा आशिल्लो ताणे काबीज केली हो। त्याच्या नंतर पोर्तुगीजाच्या हातीन हो पडलो। आज जे आमकां जी आर्किटेक्चर जो दिसता तो पोर्तुगीज आर्किटेक्चर आसा आणि ही एक वास्तू जी आसा ती आमकां याद करता की 450 वर्सां जे गोंयान इतिहास जालो पोर्तुगीजाचो तातूंत भितर 200 ते 250 वर्सां मायज हो किल्ल्याचे अवशिष्ट आसता पोर्तुगीजाच्या हातीन उरले। हांगसरल्यान उदक येताले आणि हांगासर शिड्यांची बोटी लागताल्यो म्हणजे प्रोबेबली हो बंदर आशिल्लो। तुम्ही पळयतात तो हो राशोल किल्ल्याचो मुखेल दरवटो। एका तेंपार ह्याच दरवट्यांतल्यान लोक प्रवेश करताले, मात आता उरला तो फक्त ह्या दरवट्याचो अवशेष। हे अवशेष अजूनही लोकांची राखण करता असो भावार्थ थळावे मदीं आशिल्ल्याचे हांगा स्पष्ट दिसती पडटा। हांगा किल्ल्याचो दरवाजो आशिल्लो आणि एका आडांबो म्हणटात। पयलींच्या घरांनी आडांबो जो पळय घालतात डबल सिक्युरिटी सिस्टम तो आडांबो म्हणजे हांगा तो व्हडलो खांबे आसताले ते भितर घालताले आणि तो दरवाजो जो आशिल्लो किल्ल्याचो तो बंद उरतालो। आज कशें आसा की लोक धार्मीक दृश्टिकोनांतल्यान पळयल्यार लोक हांगा अजुनूय नाल्ल दवरतात। राखणेक लागून लोक अजुनूय मानतात की हांगा गांवचो जो राखणदार आसा तो राखणदार अजुनूय गांवाक संरक्षण करता, सांबाळटा। सो लोकांच्या भावार्थूय बी या किल्ल्याच्या दारान आसा आणि हो भावार्थ तसोच आमची हेरिटेजाचो भाग आणि गोंयकारपण जर आसा आमी हे भावार्थाचेर आमचे टिकला आनी अशेंच फुडें वचपाक जाय। हीच ती जुवारी न्हय जैसून छत्रपती संभाजी महाराज हांणी रायांत प्रवेश करून किल्ल्याचो ताबो घेतलो आणि फुडें तो मडगांवच्या दिशेन वचपाक भायर सरलो। मजगती 1892च्या ऑक्टोबर महिन्यात स्वामी विवेकानंद आणि या राशोल सेमिनारीक भेट दिवन ख्रिस्ती धर्मशास्त्र आणि तत्वज्ञान समजून घेवपा खातीर हांगासर अभ्यास केलो। ऐकात इतिहासकार योगेश नागवेकर कितें सांगतात ते। पोर्तुगीजाकडेन हो किल्लो आशिल्ले असताना छत्रपती संभाजी महाराज जे मराठ्यांचे राजा हे छत्रपती त्यांनी गोंयचेर जेन्ना हल्लो केलो तेन्ना राशोल ह्या किल्ल्याचेर ताणें हल्लो केलो आणि समुद्री तटांतल्यान ताणें एंट्री मारली म्हणजे ही जी आमकां जुवारी नदी दिसता हांगासरल्यान ते भितर सरले आणि तांचे नेवल फ्लीट सगळे घेवन त्यांनी राशोलचेर हल्लो केलो आणि कितलेशेच टायम हो किल्लो मराठ्यांच्या हातीन आशिल्लो। तशेंच हांगासरल्यान तेणी मडगांवां रायची तशेंच मडगांवां गेले, मडगांवाच्यान ते चांद्रा गेले म्हणजे ह्या सायडी हो असो इतिहासीक स्थान जे जाग्यार मराठे बी भितर सरले आणि तांणी आपलो दम दाखयलो। महत्व अशें आसा स्वामी विवेकानंद जी बसून हांगा येवन रावन गेल्यात राय सेमिनारीन राशोल सेमिनारीन जी पाद्रीपण शिकपाची सेमिनारी पोर्तुगीजांनी बांदली। आयज जरी हो किल्लो पुरायेन उबो नासलो ताचे सेमिनारीत रूपांतरण जाल्लें आसलें तरी गोंयच्या ख्रिस्ती धर्म आनी संस्कृतीच्या इतिहासाची गवाय दिवपी या राशोल किल्ल्याची वळख सदाकाळ उरतली। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील।